आम्ही आता स्विंडन पावली मेका हॉला. हो आमगेलो ग्रीन रूम. 3 रूम आहाय, इंगे खा तिंगे खा आनी वयरी खा. सो आमी हिंग बसले. बट वो रूम आजूय सामको अंडरग्रावंड आहा. लायक कितू स्टेप्स चलून परतून सकयल येयले आमी. आनी इतलो थंड आहा ह्या रुमा. 7 बी थंड जाल्या हिंगा. वेरी कोल्ड. अरे नो अंडरग्राउंड गरम आसा. हो एक्चुली हिंगा थंड आहा भरपूर. बट हॉल बरें आहा भायल्यान सयत. एक्चुली तें बार अशें आनी पळय. सो ये ग्रीन रूम. सो काल आमगे तियात्र जालो स्विंडन आनी आमी न्हिदोली आनी म्हाका व्हिडिओ काडपाक उगडासना. आनी आतां आमी वेमली येयलो हाय मुगे भाभी बराबर. आनी आमचे बराबर आमगे ड्रमरूय येयला फेबिला. सो आतां आमी सद्या च्या पिवपा येयलाय मॅकडॉनल्ड्सा. म्हणजे थिंग बगर रावपा येयलाय च्या. सो आतां मागीर चयतली हिंग शॉपिंग कितें. आमी वेमली शॉप चोवपा येयलाय. वेमली शॉप म्हळ्यार आमी अशें बॉम्बे भाशेन अशी चोय हिंग आतां सेल पळो आहा आनी हिंग भरपूर शॉप हाय. जायती इंडियन्स हाय हिंगा, गुजरातीज बी जायती हाय. सो म्हणजे एश कोन अशें चड गोरे लोक एश दिसती कोणाय. सगळीं इंडियन्स एश दिसती पडटा ह्या प्लेसीर. बट बरी हाय जायती शॉप हाय आनी ऑप्शन बी जायते हाय. आनी सवाय आहा प्लेस म्हणजे सवाय एश हाय कंपेर्ड केलें जाल्यार दुसऱ्या प्लेसीन. प्रायमाक वचून शॉपिंग केलां पूण आमकां न्हू आं सगळें हाडपा शॉपिंग. येणा आनी भुरग्यांक शॉपिंग केलां. कोणाय भुरग्यांक गेलो. आतां फॅमिली पार्कां वयताय. हातूनय आमकां शॉपिंग करत दिला. सो आतां आमी वेमली पार्क येयलो हाय वेमली स्टेडियमा कडेन. सो हिंग दिसलें चोयताय तें आनी म्हाका मातशें वेदर बरो आहा आनी कूल आहा. म्हणजे केंस सुटले बरें आहा. आतां आमी आयस्क्रीम खावपा येयलें. आमचें हें गेल म्हाका. आतां आमी बबल प्लॅनेटा पावले. बबल प्लॅनेट म्हणटा ती चोयतली. आतां आमगे कजनांगे चेडू चेडो. Bubble sphere. Hello. Hi. Inside the bubble sphere. Look at it.
Infinity bubbles. ती ह्या बबलां बसयताय आनी तें हें दिताय कित मोठें इसरोलें आता तेका मुगडासिना तें दिताय मागीर तुका अशें करून थोर दिसता आनी बरें अशें करून फॅन्टसी अशी बट तुका मोशन सिकनस आहा जाल्यार तुका अशें करून गाडये बी बसयलेले हंकार बिकार येता न्हू जाल्यार तुका केसो हें कोता येवपाना मोशन सिकनस आहा जाल्यार डोंट ट्राय दीस बट अदरवायज इट्स गुड. गेले तेदोना भुरग्यांक दिसलें बट भितर एकदम बरें हा आनी इवन भुरग्यां बराबर येता जाल्यार पासून बरें हा बरें बरें एक्सपिरियन्स आनी फूल टायम तुका बरें रिलॅक्सींग फील जाता हिंगा म्युजीक आहा ती वेरी रिलॅक्सींग हा आनी इवन ते बबल्स पासून आहाय ते बरें रिलॅक्सींग आहाय वेरी नायस एक्सपिरियन्स वी एन्जॉय. सो कितें चॉकलेट त्यो mad people. Briley and Bryce. Special pulao, beef आणि कुल्ल्यो. लंडन येवं कुल्ल्यो हाताय and that too in मातयेचे आयदन. आता आमी आमगे कजनां थिंगा फॅमिली सयत जेन बीन एअरपोर्ट पावलींग आयलाय आनकडे वन लास्ट टायम प्रिया आनी प्रेस्टना बराबर. सो आयज आमी एअरपोर्ट पावलिंगाचेर फेविला खंय घेवन येयलाय. आयज आमगे एक मेंबर वाडोला आठ केलंय आता प्रिया गाता आवाय 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 व्हेरी गुड. हा वय ना लोड दिसता होय स्टँड घेन हेडटेसलो लास्ट टाइम सेकंड येलो तो एक हारावपा आलो तो लास्ट टाइम. समजा इसका बहुत गेस के हाटले ओय आज ठेवी लागे शोच आहे हा पाय यार घालशी आमचे मारशी मालूम आहे बरोच सगळे उडवले नाही गेले आता कुल हो ना बाहेर 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 काय काय केलो फेविला सेकंड प्रिया थर्ड हांव फोर्थ आणि कुकुटी लास्ट रायस काल सेकंड येलो ते सेकंड येता आले सेकंड राउंड गेमी चुके नाही गे बॉल गेलो आणि एका 9 पॉइंट्स दिले 9 पॉइंट्स अगो तुका प्रो बाहा के सोलो विषय किती आय ओडला रू केतो मुळे किती अगो ते केतो ओडला 9 पॉइंट्स गेले आउट जिंकपाचे आणि काय व्हिडिओ लागून एशे कोण आवय त्या मुगे हेले नाही इतू अगो ताई पॉइंट्स केले आणि सगळे पॉइंट्स एक गेले 9 पॉइंट्स गेले एक पॉइंट पेपर गेला सगळे गटर अगे मोबाईल यूज करता करता दिसको जाते बोरिंग झाला आता एक पास गेला 2 पॉइंट दिलो 9 पॉइंट केला 9 पॉइंट एका होती त्याला शिकपा पावलो ने फर्स्ट बोर्डाचे काय खड्डे मोबाईलचे
वचपाची तू रॉंग कोणे चलयता तू पत्ते चलयता हॅलो आयज आमगेलो लास्ट दीस काल आम रातीको येयली आनी बेग बेगीन पॅकींग आहलो तें कितें केलो आहा तें सगळें सारकें सामान हिंग तींग सेटल केलें आनी पॅकींग डन केलें हिंग तींग पॅकींग डन केलें सो दॅट आमकां आतां एक्स्ट्रा टायम मेळपा आनी मातशें एन्जॉय रिलॅक्स करून वचपा एक्स्ट्रा टाइम हांव फेबिला मातलें सो आयज सकाळीं हांव ब्रेकफास्ट करपाक गेलें म्हाका लेट जालो ब्रेकफास्ट करपाक बट लकीली म्हाका थिंगा शेफ मेळ्ळो आनी तो आमगे गोंयकार आहलो शेफ गिलबर्ट तेणें म्हाका एक्स्ट्रा टायम दिलो कितें कितें घेवन खावपाक म्हाका स्पेशल ऑमलेट बी करून दिली थँक्यू वेरी मच सो आतां आमी पॅक बी करून आमी सगळें रेडी करून दवरलो हां फकत लॉक मारपाचें सुटकेशी आनी वचपाचें आमी 12 o'clock भायर सरतलीं मागीर बाय एक्चुली आमी फ्लायट 8 o'clock बट आमी आयज बेगीन आवट बाय सरताय कित्याक आमी आमगे ऑर्गनायझरा थिंग वचपाची फॉर लंच मे बी सो आमी थिंग वयतलीं आनी मागीर थिंग सयत गेटवेक टू गोवा आमगे पॅकींग बिकींग जालें आतां आमी भायर सरताय वचपाक सो आतां आमी स्टेन येयलाय आनी आतां आमी जेयतलीं मेथयागे चोडागे घरा कडेन उंचे गोडसे कितें क्यूट दिसताय बरी बारीकशी बरी दिसताय घरा गोंयची बरीशी एस्टेन्स Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy as can be. We want the world to know how happy as can be. Viva, 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 Maruya. Grandma Tiatrachi Saud Kuruya. Viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva re viva, viva, viva. Oye, baba ke. Viva. मी सध्या लंडन गेटविक एअरपोर्टाची आहे आम्ही चेकिंग जालें सगळें जालें आनी आमी फक्त प्लेनार रावताय आनी आतां आमी गोवा येवपाची गोवा सो आतां फायनली घार पावलो नाय मोपा सयत मडगांव पावली आनी हांव ऑलरेडी जार जाला सेनियर फेयला आनी आतां घरा येतलें आनी सुटकेस ओपन करतलें I think this is the end of the vlog. Bye bye.